की गोंयांत तुमी रावता न्ही आनी तुमी जर गोंयकार म्हणटा सिद्धना मेडीन स्टेटमेंट केला की आपणाची एक 4-5 दशकां जाली म्हणजे 50 वर्सां जाली म्हणून हय जाल्यार तुमी इतक्या वर्सान गोंयची भास गोंयची संस्कृताय गोंयची अस्मिताय कित्याक स्विकारिना गोंयकार न्ही तुमी आतां हय म्हाका सांग महाराष्ट्रान जे कोण येतात गोंयकार जे आसात आमदार जाता थंयसर जे युपीचे लोक ते आमदार जातात ते कितें आपूण युपी आनी गोंयचे म्हणून सांगतात ते महाराष्ट्रीयन म्हणटात पयलीं आपले मूळ आहात थंय गोंयान हय बरोबर न्ही सो हांव कितें म्हणटा तुमी आपूण कन्नड म्हणून वेगळें दाखोवचे परस तुमी गोंयकार म्हणून तुमी आतां गोंयकारच जाय न्ही इफ यू आर कन्सिडर युअर सेल्फ एज अ गोवन आतां तुमी म्हणटा न्हू गो आमी गोंयकार आमी हांगा जन्म हिंगा जाल्लो आमची माय हिंगा आशिल्ली पाय हिंगा आशिल्लो सगळे म्हणटा वॉट हॅव यू डन फॉर गोवा इज अ इशू हॅव यू फॉट इश्यूज ऑफ गोवा आतां पळय आमच्या मादय इश्यू आसा तो म्हाका दिसता मनोज प्रभूनय काडलो आर्जीन काडलो की मादया खातीर आमी वी आर फायटींग अगेन्स्ट अनदर स्टेट वेर आर यू placed there are you going to take up Goa's issue or you are going to fight Karnataka's better so तिंगा तुका कळटलें न्हू तूं कितलो गोंयकार तो तूं गोंयकार म्हणटा हांव म्हणटा तुमी गोंयकार म्हणा करेक्ट तुमी जर सांगतले की आपूण कर्नाटकांतलोच आनी आपूण आपल्या मतार जिखतलो म्हणून दाखय मरे जिखोन तशें जावचें ना हांव म्हणटा प्रमोद गोंयकार इतलो हें ना पिसोना आनी ह्यो ज्यो गजाली घडटात पळय ह्यो बऱ्याक घडटात गोंयकार जागो जाला आयज ना फाल्यां दाखयतलो तो कितें तरी आनी हेंचे चडय म्हणून चलचें ना अशें तरेन जालें जाल्यार हांव म्हणटा गोंय सगळ्यांचें येयात रावात आनी गोंयकार जायात म्हणटा हांव आज विजयन स्टेटमेंट तोच केला तुमी गोंयची संस्कृती स्विकारात गोंयकारपण स्विकारात तुमी भायले म्हणून कितले सांगतले तुमी तुमकांच लेबल लावन घेतात बरोबर तुमी तुमकांच लेबल लावन घेतात भायले म्हणून